सरकाराच्या निकत्याच जाल्ल्या शेतजमनी दुरुस्ती विधेयकाक ल्हव विरोध वाडपाक लागला। म्हापशेच्या बोडगेश्वर शेतकार समितीनं ह्या बिलाक विरोध केला। शेती मंत्री रवी नायकाचे समते बगर ह्या विधेयकाचो मसुदो तयार केला अशें बोडगेश्वर शेतकार समितीचे म्हणणे। विधेयकाच्या माध्यमांतल्यान लागवड जायनाशिल्ली जमीन हातासपाचो सरकाराचो हेत आसा। शेतांच्या रिणा खातीर शेत घाण दवरपाच्या तरतूदय तातूंत काडून घेतल्या। आयकात समितीच्या जाळवंदारांक। गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आनी एक एग्रीकल्चर बिल एक पास केला आणि ते बिल पास करता आसतना आमी पयली गोयचे जो आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर गोयचो बाब आमचो रवी नायक जो आसा ताका हांवें फोन करून विचारलेले आहे त्याच दिसा बिल पास करच्या पयलीं तेणी सांगलें म्हाका आपणाक कांयच खबर ना बिला बद्दल। त्या प्रमाणे आणि वेरियस एमएलए जे आहा न्हू तांकां हांवें फोन करून विचारलेले ते बिल जे आसा तुमी पास केला पास करपाचे आसा ते आमी 2-3 दीस जाले पेपराचेर आमी आयकता की हे बिला बद्दल आमकां कितें आहा ते गोंयचो सीएम आमच्या समोर दवरतलो। बरी गोष्ट आसा की शेतां करपाकूच जाय, ती कोणा विकूंक पावना आनी भायल्या परकीय राज्यांतल्यान गोंयची जमीन कोणी घेवंक पावना। ही एक मानाची गोष्ट आसा आनी गोंयकारांच्या हितून बरी गोष्ट आसा। पण तितून आमी अभ्यास करता आसतना ते बिला बद्दल एक आमी अभ्यास केलो आणि ते बिलांतून आमकां दिसलें ते बिलान अशें म्हटलेलें आसा की जी शेतकार जे आसा जर शेतां जर करूंक ना ती कंटिन्युअस शेतां करपाची आणि 3 वर्सां जर शेतां जर करूंक ना तर कलेक्टराक पावर दिलेले आसा ती शेतां काडून घेवपाक। तर आमच्या आज्यान आपल्या चेड्याक शेतां दवरली, आमी शेतां करीत येयली। तर आमी अख्ख्या गोंयच्या जनतेक एक सांगू करता आमच्या आज्या पणज्यांनी आमच्या भुरग्यांक कांय शिकोवंक ना, फक्त शेतानूच देंवयले आणि आमी शेतां करीत गेले। जाणून बुजून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान खंय तरी डायवर्ट केल्या आणि आयज आमकां उदक ना तेन्ना सरकार कितें करता शेतां कर म्हणटा। आतां उदीक जर ना तर आमी शेतां कशी करतली? म्हाजेर तुमी डायवर्ट केली। शेतां करात अशें सरकार सांगता, पण प्रत्यक्षात शेतकार लॉसात पडले काय कसलीच मजत मेळना। शेतकारांक कसल्यो कसल्यो अडचणी हे बिल हाडपाक शकता तेवूय संजय बर्डेन सांगले। आयकात। आमी ग्रुप जर केलो, ग्रुपांसून आमी करून गेलो जाल्यार आमकां लोन मेळचें ना। सरकारान हे बिलान कसून अशें म्हटलें ना, कित्याक लागून हेजेर बरयल्लें आसा की तुमी हेजेर लोन बी काडूंक शकना म्हणून। जर आमी टेनन्सीच्या अंडर जर आमचे डिक्लेअर जायना फुडें तर आमचे कडेन इतले पयशे वचून आसतले। आयज एक मनाक तुमकां खबर आसतली एक मनाक दिसाक 1000 रुपया घेता आणि एक खाणी पिकोवपाक आमकां 20 ते 22,000 रुपया किंवा 25,000 खर्च येता। पूण आमी जर नुकसान जर जालें तर सरकार आमकां एका मिटरा पडटा, एका हेक्टरा पडटा। एक हेक्टर म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटर। एका मिटराक आमकां सदांच 1 रुपया दिता आणि आमी एक खाणी पिकोवपाक आमकां 20 ते 25,000 रुपया खर्च येता। म्हणजे आमकां तुमी लॉस करून घ्या म्हणटा आणि 4,000 एका मिटराक आमकां 1 रुपया दिता सरकार। हेजो अर्थ तसो जाता। तर हांव गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कडेन जी सुडा महामंडळ जे आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेतर्फे की आमचे वाटे तुमी ब्लॉक केलेले आसा, हे वाटे आमचे तुमी सुरळीत करून दिवपाचे। कित्याक लागून आयज आमचे कडेन पाडे ना, म्हणजे पयर आमी शेतान देंवयताले ते आमचे कडेन आयज जोता म्हणटा ती ना, म्हणून आमी ट्रॅक्टराचो अभाव आसतलो आमकां। म्हापसा शहरान आनी बार्देस तालुक्यात गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान शेतां करपाक आमकां ट्रॅक्टर करून दिवपाचे, ट्रॅक्टर हाडून दवरपाचे। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार आनी संगीता ओली।